Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. स्टोरेज म्हणल्यार आमचे डॅम आसात ते उदकाचे तेय चॅक करतले. अपोर्शनमेंट आतां कोणाक कितली उदक दिवपाचें, रेग्युलेशन कितल्या सोडपाचें, कितले कंट्रोल करपाचें, एंड कंट्रोल ऑफ द वॉटर्स ऑफ मदे रिवर. कंट्रोल ऑफ द वॉटर्स ऑफ मदे रिवर म्हणल्यार खंयसून स्टार्ट जाता थिंगसून काबार जाता थिंगा हे कंट्रोल करतले. आमचे सगळे आहात ते वयरसून सकला येता तितले होल गोवा वील बी अफेक्टेड. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच आय हॅड ऑलरेडी वॉर्न. हांवें सांगलेलें येतलें म्हणून. आनीक एक पळयात तुमी, एक प्रोविजन आसा Para 17. The decisions of the authority on all matters, including but not limited to matters covered under Para 12, for the purpose of implementing the award of the tribunal, shall be subject to result of pending proceedings in the Honourable Supreme and shall be binding on all party states. आता आमची अपील सुप्रीम कोर्ट आसा, कर्नाटकाचे अपील बसून आहा, महाराष्ट्राचे अपील, सगळ्यांचे अपील सुप्रीम कोर्ट आहा. सो इट इज सब्जेक्ट टू दॅट डिसिजन. ते आसून सब्जेक्ट टू फायनल डिसिजन. That means this authority will exercise full control over what is to be done. So this is the apprehension which I am सांगलो तेन्ना ते भंय आसा ते हें जातलें म्हूण. आतां हें खरें जातलें. म्हजें फुडलें भंय कितें, आमच्या लोकांक पासून उजार करूं जाय जाल्यार उदकाचें फिशींग करूं जाय जाल्यार तुम पळय मागीर आतां कंट्रोल म्हणटात. कंट्रोल कितें करून जातलें, उदक रिलीज जाता, उदक यूज करतात, उदक यूज करनात, ते सगळे कंट्रोल तेंच्या हातीन आसतले. सो दीस इज वन थिंग वीच आय फील दॅट दीस वील बी सम एरिया ऑफ कन्सर्न. ची अधिसूचना जर बारकायेन वाचीत जाल्यार एक लक्षात येता की कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकाराक म्हादयचे जे प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाच्या संदर्भात तेंची अंमलबजावणी करपा खातीर झुकते माप जे आसा ते केंद्र सरकारान दिल्लेले आसा आणि ताका लागून गोंयच्या म्हादयचें अस्तित्व जे आसा हें दुर्बल जाल्लेलें आसा. कर्नाटक सरकारान गोवा, महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांनी लवादा कडेन हो प्रश्न जो आसलो तो हेल्लो आणि सध्या हो विशय न्यायप्रविश्ट आसा. परंतु न्यायप्रविश्ट जरी आसलो तरी एकंदर कर्नाटकाक जे आतां ह्या प्रकल्पाचें उरलेलें कामकाज जे आसा ते संबंधित म्हणजे पर्यावरणीय दाखले जे आसा आणि हेर म्हत्वाचे जे दाखले आसा जे केंद्रीय संस्था कडल्यान तांकां मेळपाक जाय ते मेळ्ळे उपरांत हें कामकाज जे आसा महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सुरू करतालो. एक बरी गजाल जाल्ली आसा की ह्या प्राधिकरणाचें कार्यालय जे आसा ते गोंयान पणजे हांगासर स्थापन केल्लेलें आसा. पूण त्या एकंदर जे प्राधिकरणांक कांय जे हक्क दिल्लेले आसा किंवा जो DPRक जी मान्यता दिल्लेली आसा हे सगळ्यो गजाली आसा त्यो तितूंतल्यान अस्पश्ट जाल्लेले आसा आणि एकंदर संदिग्ध असो पद्दतीन ही कार्यपद्दती जी आसा ती तितून पळोवपाक मेळटा. एका ल्हान राज्या कडेन खेळ खेळपाचो यज्ञ जो आसा हो चल्लेलो आसा. एकंदर आमचें राज्य जें आसा, आमच्या राज्या खातीर म्हादय ही एकमेव गोड्या उदकाची न्हंय जावन आसा. जुवारी जरी आमी म्हणटा की तिचें उदक जें आसा तें दक्षिण गोंयांतल्या बऱ्याच लोकांक मेळटा, पूण 43% लोकांची तान भागोवपी ह्या म्हादयचें उदक जें आसा हें येणाऱ्या कालखंडान कर्नाटक जें आसा हें परते परते आपणाक तान लागल्या किंवा उत्तर कर्नाटक भागांतल्या लोकांक उदक मेळना अशा प्रकारची नाटकां करून हें उदक वळोवन व्हरपाचें आसा. कर्नाटका कडेन म्हादय शिवाय अश्यो जायत्यो न्हंयो आसा, परंतु एकंदर ह्या प्रवाहाच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकारान मात्र गोंयचेर एका ल्हान राज्याचेर हो अन्यायकारक निर्णय जो आसा तो लादलेलो आसा.